एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो आसा 12 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. यो रे सगळे हाय म्हण. ताका वार ताका हॉलिडे पडले न्ही. हाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. बसला लॅपटॉप घेऊन चल. ओके, सो आयज खूप तेंपानी आमगेर केला आंबील नाचण्याचे. केन्ना एका स्कूल बीन आसता न्ही, हॉलिडे बीन संडे बीन आमगे करतात नाचण्याचे आंबील. सो आयज खूप तेंपानी आयज केला की आता हॉलिडे स्टार्ट न्ही, ते एक ग्लास पिता आमी. आता आमी सकाळचे ब्रेकफास्ट बी अशें हेवी अशें करना. अशें आयज हे केलेले चिरमुऱ्याचे उते, चिरमुऱ्याक फोडणी मारलेले, मागीर एक ग्लास हें पिवपाचें. सो मातशें पोट मातशें पॅक उरता. ओके, सो कालच्या विडियोन तुमकां सांगलेलें हांवें आयज अशें कांय व्लॉग ना. ओके, ते कच्चे फणसाचे एक दोन रेसिपी तुमकां आयज शेअर करता. एक करी करतले मम्मी आणि एक सुक्का करतले. म्हाका कमेंट केलेले सुक्का रेसिपी शेअर कर म्हणून. ओके, आणि ह्या व्हिडिओ सकयल न्ही हांव डिस्क्रिप्शनान न्ही तुमकां बिरयानीचे व्हिडिओ आणि तिसरे घालून केलेले कच्चे फणसाचे व्हिडिओ ते हांव लिंक न्ही घालता. ओके, तुम्ही चेक करा आणि तुम्ही ट्राय करात बिरयानी बीन. आता हॉलिडे पडला काय आता वाज येता. सो आमच्या कॉलनीन न्ही एकलो येता स्विमींग शिकोवपाक. एक्चुअली आमचे प्लॅन असलेले स्टार्टिंगूच गेल्या वर्सात ताका स्विमींगेक घालया म्हणून. सो आमी घालपाक फाटी फुडें करताले कित्याक ताका परत परत थंडी बीन जाता. सो ताका लागून आमी रावलेली मे म्हयन्याक घालया म्हणून स्विमींग क्लासीस. कित्याक तो शिकोवपाक येता मे म्हयन्यानूय येता आणि नोव्हेंबरान बी येता. सो नोव्हेंबरान कितें जाता वेदर मातशें कोल्ड आसता न्ही, विंटर न्ही. सो आमी घालपाक न्ही फाटी फुडें करताले. सो म्हटलें दिस टायम ताका घालया स्विमींग कळोकूच जाय हय का न्ही. आणि एक बरी गजाल म्हणजे आमच्या कॉलनी भितरच आहा एकलो येता शिकोवपाक. सो ताका आतां 3 तारखेच्यान ताका आमी हें केलां, तो वयतलो मॉर्निंग 9 o'clock to 9:30 हाफ एन आवर शिकोवनी. म्हाका ताका कशें करून स्विमींग शिकोवूंकूच जाय. नाल्यार घरा बसून वाज येता न्ही भुरगे. सो कितें ना कितें एक्टिविटीज जावकूच जाय बारीक बारीक. सो स्विमींग दीस इयर म्हणजे चिंतलें की ताका स्विमींग क्लासीस घालया. मागीर अशेंच करून नेक्स्ट इयर आनी कितें कितून तरी घालपाचें. सो खूब कितें आसा परवरी शिकोवपा सारकें, पण हाडपाक व्हरपाक न्ही कोण ना. शिव कामां बिजी आसता ताका लागून अशें फाटी फुडें करता आमी. सो स्विमींग तरी बरी आसा की आमच्या कॉलनी भितर आहा शिकयता, एकलो येता शिकोवपाक. सो ताका 3 तारखेच्या वयतलो, तें टेंशन ना. ओके, सो मम्मी गेला शावर घेवपाक. तिणें सगळें रेडी करून दवरलां हांगासर. सो हांव न्ही कच्चे फणस आहा पळय ते कुकरान घालून न्ही आमकां शिजोवंक जाय. ओके, शिजोवंक जाय. मागीर तुमकां फुडले प्रोसेस ती मम्मी येयली की तुमकां दाखयतलें. ओके, तो पर्यंत हांव पिता नाचण्याचें आणि मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो म्हाका न्ही फाटीं कमेंट केल्ले की जेन्ना आमगे नाचण्याचें आंबील करता न्ही तेतून तुमी कितें घालतात, साखर घालता गोड घालता. आमगे जेन्ना आंबील करता पळय आमी साखर घालून सॉरी मीठ घालता आनी करता. थोडेंशें मीठ घालता आनी ताका पातळ करतात. तुमकां जाय जाल्यार जॅगरी तुमी घालूंक शकता. शुगर घालनाकात. ओके, जॅगरी नाजाल्यार सॉल्ट घालून आंबील मातशें पातळ करून पिवपाचें. ऑलरेडी हांवें व्हिडिओ शेअर केला तुमकां रेसिपी. ओके, सो चल करया आमी. हांगासर न्ही मम्मीन काल ते कच्चे फणस कट करून दवरला. जास्त जाल्यार सगळे आयज यूज करतले. थोडे सुक्का करतले आनी करी करतले. आणि हेका अजून आमी क्युबान कट करूंक ना, म्हणजे पिसीस करूंक ना. सो मम्मी म्हणपा लागली पयलीं सगळें हें कुकरान घालून एक सिटी काडून घेवया, मागीर आमी कट करया. सो हें पळयात काल आमी कट केलेलेच. आतां हेका हांव व्हडल्या कुकरान घालता की धाकट्या कुकरान जावचें ना. सो आतां न्ही हें सगळें फोडी आहा पळय, हांवें फोडी करूंक ना, पिसीस व्हडले व्हडले आहा ते कुकरान घालता. हांगा दाखय रे. तुका काम दिलां हांवें, व्हिडिओ काड म्हटलें मातशें सारको काड. हां हय धर. तो सगळें न्ही हांव हितून घालता. सो मीठ घालता एक व्हडलो चमचो बस पुरो. सो उदक घालता आनी उदक न्ही जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. सो हें पळयात उदक घातलें. आतां लीड बंद करता आनी कुकरान धरून न्ही जस्ट आमकां न्ही एकूच सिटी काडूंक जाय. ओवर कूक करनाकात, 2 सिटी काडनाकात. एक सिटीन न्ही हें बरें शिजतलें. सो हांगासर न्ही हांवें म्हणजे आईन सांगलें म्हाका मोठे मोठे पीस घालून ताका कुकरान आमी कूक करतले. इफ तुमकां अशें नाका जाल्यार ताका काल हांवें कशें भजी केलेले पळय कट करून कुकरान घातलेले आनी एक सिटी काडलेले तशेंय तुमी करूं शकता. बारीक ताका कट करा, म्हणजे भाजयेक आनी करेक कशें जाय तुमकां पिसीस त्या प्रमाणे तुमी कट करात. आनी अशेंच कुकरान घालून फक्त उदक आनी मीठ घालून जस्ट एकूच सिटी काडूंक जाय. तर 2-3 सिटी बी काडनाकात कित्याक खूब टेंडर आहा ते ताका लागून रोखडेच ते कूक जाता. ओके, सो दवरला हांवें हें पळयात. तो एक सिटी काडून घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके, सो हांगासर पळयात एक सिटी काडलेलें आसा. आतां हें न्ही उदक न्ही आमकां काडून घेवंक जाय.
हांगासर न्ही उदक बी बरें काडून घातला आनी शिजलेलें हा गरम हा. ओके, मागीर ताका आमी कट करतले जशें आमकां जाय पळय करीक आनी सुका करपाक त्या प्रमाणे आमी मागीर कट करतले. सो तें गरम हा, आमी थंड जावं न्ही. सो पयलीं आमी करतली म्हणजे करी करतले आमी कच्च्या फणसाचे आनी मूग घालून करतले. आनी हे पळय मुगाक न्ही बरें स्प्राउट हाडला. एक दीस मुगाक न्ही उदीक घालून दवरपाचें, मागीर रातचें उदक काडून नेक्स्ट डे ताका आमी अशें स्प्राउट येता. हे पळय मूग घालून करतले आयज करी. सो हें आजून ताका शिजोवंक जाय, ताका मागीर कूक करतले. सो मसाल्याक पळय कितें लागतलें तें जे नॉर्मल जे तुमकां दाखयला पळय सदांच रेसिपी आमची एकूच मसाला आसता. सो हांगासर हाफ नाल्ल ग्रेट करून घेतला, एक धाकटो चमचो घेतला हळदीचो पिठो, हांगासर न्ही एक धाकटो चमचो घेतला मेथी आनी एक थोडेशे 1/4 टीस्पून न्ही सांसवां घेतला रोस्टेड हा, मेथी रोस्टेड हा, सॉरी कोथिंबीर रोस्टेड हा, मेथी रोस्टेड हा आनी मेथी घेतला थोडेशे आनी सांसवांय रोस्टेड हा. सो मेथी जेन्ना घालतले पळय जस्ट एक 3-4 घालपाची मेथी, चड घालप ना कित्याक ते मागीर कडू लागता. आनी पळय हांगा धाकटो आसतले 3-4 मेथी घेतला आनी सांसवां 1/4 टीस्पून घेतला आनी हें कोथिंबीर आनी हांगासर हाफ कांदो कट करून घेतला लांबसर आनी हांगा मिरसांगो इतलेच घेवपाचे, चड घेवप ना, एक 5-6 आसतले 7-8 आसतले मिरसांगो. ओके, सो हें सगळें न्ही आमकां आनी कितें घालूंक जाय हें आनी कांय ना, हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन न्ही वांटून घेवंक जाय. उदक आतां आमी करता करी न्ही, उदक दवरला, उदक न्ही मातशें बरें गरम जावंक जाय. मी दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. उदक पळयात हांगा बरें गरम जाल्लें आसा. सो आतां घालता मूग. सो मूग घालून जालें न्ही, सो मातशें एका न्ही बरें खतखतो येवंक जाय, मूग न्ही मातशें कूक जावंक जाय. ओके, आनी सो हें न्ही थंड जाल्लें आसा आनी अशें आमकां न्ही कट करून घेवंक जाय. जशें तुमकां व्हडले मोठे सायज बारीक सायज जाय त्या प्रमाणे तुमी कट करा. सो हें करता मम्मी करीक न्ही गे, हय करीक करता. करीक न्ही मातशें मोठे पीस आसल्यार बरें, इतले मोठे करीक आनी बरें शिजलेलें आसा हें पळयात. ओके, सो इतलेशेच करी करतले आनी ते आहा ते बाकीचे सुका. खूब आसले न्ही गे, खूब असले इफ तुमी कूक केले आनी उरले सपोज तुमी हे फ्रिजीन दवरूं शकता. नेक्स्ट डे तुमी कितें भजी बीन तुमी करूं शकता. ओके, हें खूब जातलें सुका करपाक. सो हे करीक आनी पुरो तितलेच. सो अशें आमकां कट करून घेवंक जाय आनी मदीं अशें आसता पळय ते काडून घेयात, ते घालनाकात, अशें काडून उडयात आनी ते कट करात. ओके, साला बी आसला आनी साला बी सपोज आसले फाटल्यान ते काडून घेयात. ते काडपाक जाता ते शिजला न्ही ते कूक केला न्ही ताका लागून. मूग न्ही एक 50% कूक जाल्ले आसा, म्हणजे 100% कूक जावंक ना. ओके, सो आतां घालूंक जाय कांदो एक कांदो चॉप करून घातला आनी टोमॅटो 2 घेतला. ओके, ते घाल. उदीक सपोज चड जालें जाल्यार उदीक काडून घे. आतां मम्मी हांव उदीक काडटा ना कित्याक बरा पातळ जातलें मागीर. मी जाय जाल्यार मी त्याच उदक तुम्ही घालू शकता जेन्ना मसालो घालतले पळय तेन्ना. सो आतां आमी कांदो आनी टोमॅटो घालून ताका बरें आनी कूक करून घेवंक जाय. म्हणजे मूग आतां 100% कूक जावंक जाय. सो हांगासर न्ही हांव भाजीक कट करता पळय. भाजीक न्ही आमकां अशें कट करून घेवंक जाय. अरे भाजीक न्ही अशें आमकां बारीक कट करूंक जाय, अशें फोडी फोडी दवरनाकात. ओके, मागीर तुमकां चपाती वांगडा खावंक न्ही बरें जातलें. सो अशें आमकां न्ही बारीक करून घेवंक जाय. सो हांव हें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. गॅस सोंपले खंय तुमी दाखयता गॅस सोंपले. म्हाका ते घालपाक जायना. आतां पळोवया कितें जाता. शिव येयले तेन्ना घालतलो. शिव कितले येतलो पळोवया. शीत करूं, शीत लायटर करुया. शीत आमी इंडक्शनान दवरतले. सो हांगासर पळयात अशें आमकां हें कट करून घेवंक जाय आनी इतलेच भाजी करतले. आनी हें 3 उरलां. हें न्ही तुमी डब्यान घालून न्ही फ्रिजीन दवरात. नेक्स्ट डे तुमकां कितें जाय जाल्यार करात. सो हांव न्ही पळयता बिरयानी करतलें. सो बिरयानी करतलें हांव, पण कांय शेअर करचें ना बिरयानी. ओके, जस्ट तुमकां बिरयानी ऑलरेडी हांवें तुमकां शेअर केलेलें आहा. सो आतां सोंपला आमचें गॅस आनी ते म्हाका काडपाकूच जायना सामकें. म्हणजे घट्ट आसता तें. हें जालें गे, हांवें ट्राय केलें जावंक ना. आतां मम्मी गेला काडपाक. आतां पळय शिव केन्ना येता तो. आतां दाखय हेंच मातशें हार्ड पडटा काडपाक. पळय हें न्ही काडपाकूच जायना न्ही. आसूं गे, ती कांय जायना काडपाक. सो पळयता हांव कॉल करून पळयता शिवाक कितल्यांक पावता काय विचारता. 1 जाली हांगासरूच. कॉल केल्लें हांवें शिवाक येवपाक टायम जातलो खंय. सो म्हटलें भाजी करया पयलीं. ओके, मागीर करी आहा ते मागीर ते करी शिजली न्ही ते हय ते दाखयता तुमकां. मागीर पयलीं आतां आमी भाजी करया की भाजीचें सगळें रेडी आसा आनी
ते आयदनान दवरता इंडक्शन ते आहा आमच्याकडे. ओके चल करूया. सो कढाईन घालता 3 चमचो तेल. सो तेल तापलेलें आसा. सो आतां घालता एक कितले घे लसूण पळयात दाखयता. लसूण न्ही अशें आमकां धाडून घेवंक जाय. घाल. आनी हेतून न्ही सासवां असं जिरा बिरा काय घालना आतां. सिंपल हें. कढीपत्ता घालता. मातशें न्ही लसूण न्ही लायट ब्रावन जायसर न्ही एका फ्राय करून घेवंक जाय. सो लसूण न्ही हांगा फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां घालता कांदे. कांदे न्ही हांगासर 2 न्ही चॉप करून घेतला. बारीक कट करून घेवपाचे. सो आतां कांदे न्ही 2-3 मिनटांनी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात कांदे न्ही मातशे सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालता टोमॅटो. हांगासर 1 टोमॅटो घेतला. थोडेशें मीठ घालता. घाल. आनी आतां टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां मातशें कुक करून घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही हांगासर बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां घालता 1 धाकटो चमचो हळदीचो पिठो. आनी हांगासर पळयात 2 धाकटो चमचो घेतला चिली पावडर आनी 1 धाकटो चमचो घेतला गरम मसाला. तुमकां जाय जाल्यार मॅगी क्यूबूय तुमी घालूं शकता. टेस्ट बरो येता. सो बरो एका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता आमी सोय 1 व्हडलो चमचो. आनी मातशें ताका 1 मिनटांनी कूक करून घेवंक जाय. कित्याक मसालो न्ही मागीर कच्चे उरता न्ही. सो जस्ट 1 मिनटांनी ताका लो फ्लेमीन ताका बरें शिजोवन घेयात. सो जस्ट थोडेशें मम्मी म्हणटा उदीक घालता खंय. उदीक घालून न्ही मातशें आमकां एक कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनटांनी हेका बरें आमी शिजोवन घेतला. सो आतां आमी हें घालया. खूब सिंपल आहा हें भाजी पण खावपाक न्ही बरें लागता. चपाती वांगडा बीन न्ही हें खूबच बरें लागता. तांदळाची भाकरी खंय बरें लागता. ओके बरें एका मिक्स करून घेयात. सो जस्ट थोडेशें उदक घालता. चड उदक घालनाका. जस्ट थोडेशें घालात की आमकां हें ड्राय करूंक जाय. आनी चड शिजोवपाक अशी गरज ना. कित्याक फणस आहा पळय ते बरें कूक जाल्ले आसा. सो बरें एका मिक्स केल्लें आसा. आतां जस्ट एक लो फ्लेमीन आमकां एक 10 मिनटांनी एका कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात 10 मिनटां दवरलेले आनी थोडेशें उदक घातलेलें न्ही तें उदीक मातशें ड्राय जायसर ताका कूक करात. ओके सो हें जाल्लें आसा. आतां फायनल कोथमीर सगळें घालना थोडें घालता. आमकां आतां मुगाचो रोस करूंक जाय न्ही ताका लागून. सो फायनल घालता कोथमीर. ट्राय करा तें मुद्दम खूब बरें लागता. जालें न्ही गे जालें. सो हें आसा आईचें स्टायल कच्च्या फणसाची भाजी. म्हाका चडशी भाजी आवडना कच्च्या फणसाची. चड रोस आवडटा मुगान घातलेलें खावंक बरें लागता. हय ओके सो हें जाल्लें आसा. सो म्हटलें हितूनूच दवरया आमी करी करी करपाक. ओके शिव येवपाक टायम जातलो न्ही मागीर तडका मागीर दिवया लास्टाक. तेन्ना शिव येतलो पळय तेन्ना की तडका दिवंक जावचें ना हितून. कारण गॅसूच जाय. ही पळय तडका दिवंकूच जाय अशें ना खंय. म्हाका तडका दिल्यार मात तें गळ्यान वयता. आनी तडका दिवंक जाय. लसणाचो फोण्ण मारलें न्ही करी बरें लागता. हांव मारतलेंच. ही पळय मारना खंय. हें न्ही मातशें उरलेलें शिजपाक. अजून तें मातशें कूक जावंक ना. म्हटलें हय आतां मातशें उरलां कूक जावपाचें. हेका पयलें शिजोवन घेवया. मागीर कितें आहा तें फुडलो प्रोसेस मागीर करया. सो हेका अशें हाय करता. सो हांगासर पळयात बरें खतखतो आयला आनी मूग न्ही शिजलेले आसा. सो आतां आमी घालया हे फोड्यो आनी हें घालून कितें करपाचें गे मीठ घालता. मीठ घालता खंय. सो मीठ घालात एज पर द टेस्ट. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी जस्ट आमकां न्ही एक 5 मिनटां एका शिजोवया धापोवन. जस्ट 5 मिनटां. कित्याक ऑलरेडी कूक आहा तें एक जस्ट 5 मिनटां दवरता. धापोवन दवरता बेगीन जातलें. शिव म्हाका तापता पळय थोडें जायना खंय काडपाक. आमी कितले ट्राय केले पयल्या न्ही अशें आयकचें पडटा आमकां. आपूण काडलें की शिवशंकर इजी आहा खंय इजी. हेच्या पयलीं हांवच काडटालें घालतालें. सो आतां म्हाका तें काडपाकूच जायना. कितले ट्राय केले. मम्मीन ट्राय केलें हांवें ट्राय केलें. नाल खंय नाल सोंपले आमगेर. नाल जाय खंय काय धाडपाक. ते ग्रास ते फुट्टले. जालें जालें म्हणटा नाल दी खंय. आमगे नाल सोंपले. जस्ट एकूच असलें नाल ते आयज मम्मीन हें केलें करीक लागून. आयकता टायम मेळ्यार नाल घेवन यो. चड हाडनाका एक 5-7 हाड. कित्याक खबरा ते गरमेन न्ही फुट्टा आनी पिड्ड्या येता रोखडेच ताका लागून. ओके चल जालो. शिव आयिल्लो आसा.
आता करी आमी बेगिना बेगिना कित्याक आतां वचोंक जाय खंय. सगळें रेडी आहा. भाजी जाले, शीत बीन जालें, जे सगळ्या करी मसाला घालपाचे बी जालें मागीर. सो ह्या पळयात एका जस्ट एक 5 मिनटां कूक करून घेतला. सो आतां आमी घालया हो मसाला. घाल. सो मसाला घातला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आणि टेस्ट करून पळयात. मीठ बीन कमी असल्यार मीठ घालात आणि उदक बीन जाय जाल्यार तुमी उदक ऍड करात आणि मातशें पातळ करात करी. चड थीक करनाकात. ओके. सो आतां घालता खंय घालू. थोडे कढीपत्ता घालता आणि हे आनी आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. बरेंशें एक आनी खतखतो येवंक जाय. खतखतो आयली की आमी लास्ट ताका आमी फोडण मारया. सो आतां आमी तडका दिवया. कांय ना व्हडलेशें तेल घातला 1-2 चमचो गरम करून घेतला. आतां घालता लसूण आणि लसूण न्ही बरें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो तडका हांगा रेडी. आणि करी पळयात बरेशें खतखतो आयिल्ले आसा. हे पळयात. सो फायनल घालता कोथमीर. घाल. सो आतां घालता तडका. घाल. तडका घालून बरें ताका मिक्स करून घेयात. मिक्स कर. तडका दिवकूच जाय. तडका दिल्यार न्ही मातशें बरें लागता खावपाक. मम्मी कितें म्हणटा पळय तडका दिना म्हाज्या पोटांत वचना खंय. खबर आहा म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीक तडका दिल्यारच म्हाज्या पोटांत वयता. सो कंपल्सरी तडका दियात तुमी. सो जालें आमचें जेवण बीन बसलां आतां पोट घेवन. जे शिव गेलो जेवून आणि बरें जालें न्ही गे. म्हाका करी खूब आवडटा. करींतले फोडी आसता पळय खावंक म्हाका खूब आवडटा. तशें हांवें लिमिटेड एक दोनूच खाल्या हांवें. सो ताका लागून. सो आतांच मेळटा न्ही ते वर्सान एकदांच मेळटा करून खावपाचें करी. सो आईचे स्टायल तुमी करी आणि भाजी तुमी ट्राय करात. खूब सिंपल आहा. भाजी न्ही आणि करी चपाती वांगडाय बरें जाता. करी बीन न्ही चपाती वांगडा न्ही खूब बरें जाता. कळ्ळें. तुमी ट्राय करा जशें आमगे करता पळय तेच तुमकां हांवें शेअर केला. ओके. सो आनी कांय ना आनी थोडेशें दवरला मम्मीन बिर्याणी करया खंय. सो पळोवया मंडे बीन केन्ना बिर्याणी करपाची. बिर्याणी आनी खुबूच बरें लागता ताका लागून. सो चड कट केल्यार मागीर ते हें जातलें न्ही चड जातलें न्ही म्हणून थोडें दवरलें हांवें. आनी तुमी जेन्ना तुमी ते कुकरान कूक करतले पळय फोडी आमी कट करूंक ना डायरेक्ट मोठे मोठे फोडी घातलेले. एक सिटी काडले. इफ तुमी चॅक करून पळयात इफ ती कूक जावना न्ही तर आनी एक सिटी काडल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना न्हू गे. हय. सो 2 सिटी काडल्यार कांय प्रॉब्लेम ना की आमचे ते हाडलेले खूब टेंडर आसलेले ताका लागून. तर रोखडे कूक जाले. ओके. सो रेसिपी तुमी ट्राय करात आणि आयचो ब्लॉग कशें आसलें कमेंट करात. आवडलो लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. आई बाय म्हण. बाय. बाय. I love you friends. Please comment also to my लंगा पेसोल. चला बाय. आवाज वाढला इल्लेची जेल आणि आवाज बघायला वाढलो. चला बाय. बाय.